नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. काल सोमारा रामललाच्या प्राण प्रतिश्ठेच्या सुवाळे उपरांत आयज अयोध्येंतल्या भगवान रामाचें नवनिर्मित मंदिर भौसा खातीर उक्तें केलें. मंदिराचें तशेंच रामललाचें दर्शन घेवपा खातीर भाविकांनी भरपूर गर्दी केल्ली. आयज सकाळीं राती जाल्या उपरांत भाविकांक देवळांत प्रवेश दिवपाक सुरवात जाली. समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है. इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा. मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा. ये 2-4 दिन चलता रहेगा और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या. इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है. काल 22 जानेवारीक जाल्ल्या प्राण प्रतिष्ठेच्या सुवाळ्याचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक व्हिडिओ जारी केला. ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है. राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है. राम विवाद नहीं, राम समाधान है. राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं. राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है. राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है. राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है. राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है. राम प्रवाह है, राम प्रभाव है. राम नेति भी है, राम नीति भी है. नवी दिल्लीतल्या लाल किल्ल्यार आयज सांजे जावपी पराक्रम दिसाच्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जातले. भारताच्या सुटके झुजांत मोलाचें कार्य केल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांचें बलिदान लक्षांत घेवन तांचो भोवमान करपाक नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांची जयंती पराक्रम दीस म्हूण मनयतात. ह्या फाटभुंयेर नेताजी सुभाषचंद्र बोस आनी आझाद हिंद फौजेच्या प्रवासाचें चित्रण आशिल्लें प्रदर्शन तशेंच दुर्मिळ छायाचित्रां आनी दस्तावेजाचें प्रदर्शन आयोजीत केलां. ह्या सुवाळ्या अंतर्गत 31 जानेवारी मेरेन विंगड कार्यावळी जातल्यो. इतले मजगतीं सर्गेस्त नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांची याद भारतवासियांक सदांच येतली अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या समाज माध्यमां वयल्यान संदेशांत म्हळां. 23 ते 31 जानेवारी मेरेन भारत पर्वाचें उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री सूर्योदय येवजण जाहीर केल्या. ह्या येवजणे अंतर्गत देशांतल्या 1 कोटी कुटुंबांक सौर संच यंत्रणा मेळटली. लोकांकडेन स्वताची सौर छत यंत्रणा आसत जाल्यार गरीब आनी मध्यमवर्गीय लोकांचें वीज बील उणें करपाक मजत जातली. सोलर पॅनल सिस्टमच्या मजतीन घरांतूच वीज निर्माण करूं येतली. पॉवर ग्रीड विजेच्या तुलनेत ही सवाय आनी सुविधाजनक आसतली. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आयज गुजरातांत गांधीनगर हांगासर नॅशनल फॉरेन्सिक वैज्ञानिक विद्यापीठान डिजिटल फॉरेन्सिक केंद्राचें उक्तावण केलें. भारतीय अपराधीक न्याय प्रणालीन येता त्या 5 वर्सांत संवसारांतली सगळ्यांत आधुनीक प्रणाली जातली. तंत्रगिन्यानाच्या मजतीन आमी डेटाबेस तयार करतात. फॉरेन्सिकचो उपयोग न्याय प्रणालीन जावंक जाय. फॉरेन्सिक सायन्स उपयोगाचेर चड भर दिवपाची गरज आसा अशें घर मंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. 150 साल पुराने तीनों क्रिमिनल जस्टिस के मूल कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ को स्क्रैप कर नए कानूनों को इंट्रोड्यूस कर चुका है. और संयोग की ही बात है कि तीनों कानून में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें 2 मुद्दे इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं. एक तो समय पर न्याय मिले और दूसरा सजा करने के दर को बढ़ाकर अपराधों पर लगाम लगाना. पुलिसिंग
और ईज ऑफ जस्टिस, ये दो शब्द अभी हमारे देश में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये 3 कानूनों से ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये दोनों शब्द प्रचलन में भी आएंगे और इसका फायदा भी देश की जनताओं को मिलेगा। सोमारा अयोध्येन जाल्ल्या राम प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर काल सांजे पर्वरेन पर्यटन खात्यान एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। या कार्यावळीन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट नानवडे आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। कार्यावळीच्या सुरवातेक 150 तरणाट्यांनी श्लोक आणि रामस्तोत्राचें पठण केलें। त्या उपरांत आरती लेगीत जाली। या वेळार जाल्ल्या दिंडीचे प्रदर्शनान लोकांचें लक्ष वेधून घेतलें। रामाची काणी पुस्तका पुरती न उरता रामाच्या विचारांचे स्वताच्या जिणेन प्रत्येकान आचरण करप गरजेचें आसा अशें ह्या वेळार उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। देवूळ पळयतात आनी खरो अभिमानान आमकां दिसता की आमचो राम परत समज हांगा आयला जाल्यार रामायणाची काणी पूर्ण फक्त पुस्तकांनी आसची न्ही, पूण रामायणाची काणी आमी स्वता घरा एडॉप्ट करची, आमच्या स्वता कर्तृत्वान एडॉप्ट करची। राम समज आमी म्हणटा क्रिएटर, जाल्यार त्या क्रिएटरा खातीर ताणें जें केलें आपल्या लायफान, ती काणी जी आमकां शिकयली, ते वर्च्यूज शिकयले, ते आमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम म्हणटा, ते सगळें आमी स्वता आमच्या भितर इनकॉर्पोरेट करचे हे विचार करून आमी आज फुडें सरल्या। भारत देश आज यंगस्ट नेशन म्हणटात जाल्यार आमकां एक जबाबदारी आसा की फुडल्या भुरग्यांक ती दिशा दाखोवपाची, आनी ती दिशा दाखयता आसतना आज रामायण परत सुरवात जाल्लें आसा, जातूंतल्यान रामायणाची ती काणी वेगळी, पूण राम आयिल्ल्यान आमकां आज पंतप्रधानांची सुरवात करून दिल्ली आसा ती फुडें नेशन बिल्डिंगाक आमी समज पळयले जाल्यार गोंय राज्य बांदता आसतना विविध तातूंतल्यान आमी आमची संस्कृती सांबाळून आमी आमचे रामाचे गुण घेवन फुडें वचचें पडटलें। मुखेल मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांच्या उपस्थितीन एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवला संबंधात जागृताय निर्माण करपा खातीर 2 भान दाखयलो। हो नुस्त्या महोत्सव फेब्रुवारी 2 ते 4, 2024 मजगती कंपलच्या SNG मैदानाचेर जातलो। ह्या महोत्सवान गोंयचे सांस्कृतीक दायजाची वळख आणि नुस्त्या संबंधाच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो, तशेंच ताची पुराय म्हायती दर्शकांक मेळटली। या वेळार नुस्त्या संबंधी दुकानां, वेगवेगळ्यो सर्ती आणि मनरिजवण कार्यावळीचें आयोजन जातलें। जे विशेष करून 12 सायन्स 10 स्टँडर्ड ग्रॅज्युएशन हे भुरगे शिकता आनी ताज्या पलीकडे सर्टिफिकेट कोर्स आनी डिप्लोमा कोर्सीसूय फिशरीसान आसा। आनी नाव द स्किलिंग इज अगेन इम्पॉर्टंट। आमी जे म्हणटा की PM विश्वकर्माच्या अंडर नेट मेकिंग, होडी मेकिंग हे जशें येता तशें वेगवेगळे डिप्लोमा कोर्सीस सुद्दां फिशरीज इंडस्ट्रीसान आसा। तेय कोर्सीस खूब भुरग्यांनी शिकचे आनी ह्या फिशींग इंडस्ट्रीत चडांतर भुरग्यांनी जर येवचे हांव तांच्या कडेन मागता। आनी परत एकदां हांव फिश फेस्टिवला खातीर शुभेच्छा व्यक्त करता की मॅक्झिमम लोक फिश फेस्टिवलाक येवचे हे तांच्या कडेन मागता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी नायजेरियान भारत आणि उदरगतीच्या बाबतींत मागास आशिल्ल्या देशांमदीं जाल्ल्या कार्यावळींत संबोधीत केलें। ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें, उदरगतीच्या बाबतींत मागास आशिल्ल्या देशांची प्रगती जाल्ल्या बगर संवसाराची व्हडा प्रमाणात उदरगत जावची ना। नितळ आनी हरीत विकास, बायलांची उदरगत, उर्जा आणि खाद्य सुरक्षिततेच्या बाबतींत महत्वपूर्ण भासाभास जावपाची गरज आसा अशें डॉक्टर एस जयशंकर हांणी सांगलें। One of the agreements we signed was on solar energy. So we will see much more cooperation in the field of green and clean growth. Secondly, Nigeria and India, we both face big health challenges. How do we make medicines, health facilities affordable and accessible? We discussed transportation. How can we work together on transportation, on other forms of energy, on security. On investments on technology of various kinds, we are even looking at how do we use digital technology for cashless payments between our two countries. उत्तर प्रदेशान आणि बिहारान आयज सगळे कडेन दाट धुके पसरिल्ले। हवामान विभागान कळीत केला की पंजाब आणि त्रिपुरान लेगीत दाट धुके आसतले, जाल्यार हरियाणा, चंदीगड आणि अस्तंत बंगालान उण्यात प्रमाणात धुके आसतले। जम्मू, दिल्ली, अस्तंत उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि आंध्र प्रदेशातल्या दर्यादेग वाठारांत व्हडा प्रमाणात धुके आसतले।
उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसी आणि बिहारातल्या गया वाठारांत सकाळी दृश्यता 25 मीटर इतली असली जाल्यार उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराज, त्रिपुरा, कैलाशहर आणि पंजाबातल्या पटियालात दृश्यता 50 मीटर असली. इतल्या नायच्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.